विसावप्रांत तुमकां येवकार। फोंड्या मजदूर एकतेन कामदार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाच्या फुडारपणाखाला फोंड्या सरकारा आड निदर्शनां काढली। राज्यांतली तशीच देशांतली बेरोजगारी पयस जावची म्हण धरणां काढली। तशेंच कामगारांक पुराय पगाराचे प्रोव्हिडंट फंड मेळचो म्हण मागणी केल्या। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। या देशान जितले लोक श्रमजीवी आसा, उत्पन्न करता ब्रह्मदेव लोक ते जे उत्पन्न करता ते ब्रह्मदेव सगळे उत्पन्न करता शक्तिशाली लोक यांच्या बद्दल मोदी सरकाराक काय काळजी ना, पर्रीकार सरकाराक काय काळजी ना। जे ओबीसी आसा, दलित आहा, अपंग आहा, बायला आसा, भुरगे आहा यांच्या बद्दल काहीच काळजी ना। कामगार सोड, कामगाराचे ते तांकां पडलेलेच ना। 9, 10, 11 न्यू दिल्ली आम्ही वता, केंद्र सरकार थंय वता आणि तिनूय दीस पार्लमेंट स्ट्रीट चक्का जाम जातलो। वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी कामगार वर्ग येतले आणि आपले 12 आणि लोकल डिमांड सगळे मिळून 14-15 डिमांड सरकारा फुडें दवरता। ह्या डिमांडांतलो मुख्य जो आसा बेकारी पयस जावपाक जाय, म्हारगाय बंद जावपाक जाय, कामगाराचेर जुलूम जाता तो बंद जावपाक जाय, दलिताचेर जुलूम जाता तो बंद जावपाक जाय आणि कामगाराचे कायदे जे आसा ते योग्य प्रमाणे इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आणि कामगार कायदे दुरुस्त जावपाक जाय। दुरुस्त कशे, हायर अँड फायर न्हय, त्या कामगारांक उटके सुटके काडप न्हय, पूण ग्रॅट्युटी कायदो 40 आनी 5 दीस दर वर्सा, रिट्रेंचमेंट कायदो 40 आनी 5 दीस दर वर्साक आणि त्याच बरोबर बोनस कायदो सगळे पगाराचेर फुल मेळूंक जाय आणि तशेंच कामगाराचे जो प्रॉव्हिडंट फंड आहा फुल पगाराचेर मेळपाक जाय, पेन्शन फुल पगाराचेर मेळपाक जाय। जे अनाथ लोक आहा, अनऑर्गनायज्ड लोक आहा, संघटीत ना, जावं ते शेतकामती, जावं ते तुझे गुमास्तक कायदे खाला जे वेगळे वेगळे पसरांनी कामगार काम करता,